Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ergam Bapa. Ergam Jesu. Ergam Pavitratmaya. Athani Sada Sarvada. Hallelujah. 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 एगडी बोरमचे हातमचे काळजाचेर आमी दवरया. आमकां सुमयान हांगासर हाडल्यान एक विशेष उद्देश आमचो. 3 दिसांक तीन दीस सुमया सुवें करचो. पास्काच्या काळार आमी आसा. जिवनपणाचो संतोष उल्हास सुमी आमकां दिता. तो सुमी आमचे थंय जिवंत आसा. तो सुमी आमचे खातीर मनीस जावन आयिल्लो, मनशा रुपार जियेल्लो, शुभार्था सुवार्था परगट केल्लो. त्याच मनशा रुपार खुर्सा गेल्लो, आमकां सोडवण दिल्लो, आमकां जैत सोडून दिल्लो. खुर्साचेर उरान आसतना पगार जैत वोन जाल्लो. आज आमी ते सुमया सुवें आसतना जैत वोन जाय. सुमी आमकां जैत वोन करता. सुमी आमकां सुडका दिता. सुमी आमचे थंय जियेता. आमचे सुवें आसता तो सुमी आज पवित्रत्म्या मुखांत आमचे थंय जिवन आवडता मुखान एगडी बोर आमकां समर्पण करया. ह्या घडये आमी जशीं आसा तशें आमचो संबंध कसो आसा तसो आमचो आवडतो वाडोवं, आमचो बरोवसो सोडोवं सुमया थंय. ताचें हजरपण, ताचें जिवनपणाचो आनंद उल्हास सदांच आमी भोगूंक आमकां तो फावो करूं. ह्या संवसारांत आमी जियेतना आनी उपरांत ताचे सवय ससनाच्या ससनाक जियोंक सुमया तूं आमकां फावो कर. आज आमी कितें आयकूंक वता तशें उदर. सुमया तुजें दान पवित्रत्म्या दान प्रेरीत जाल्लें जावं. म्हाका तशें संगसरास लहरी एक बाब बरें आमचे थंय तूं जियेता तूं चलोवन वळ. वय सुमया जायसो उजवाड दे, जायशी कृपा दे. सर तुज्या राजाचे न्हय आसलें सुमया आमचे थंय कितेंय आसा तुज्या नांवांनी ह्या घडये हांव बंदी करता. आय बायंड एवरी स्पिरिट that's not of the kingdom of God be bound. सुमया तुज्या नांवान बंदी जाल्लो आसा. आनी तुज्या राज तुजी खुशी योजना आमचे थंय हरी एकलां थंय सुमया जारी जावं. तुका महिमा जावं. मरियमे आमचे खातीर विनात कर. साहस बापा तुजी ससाय आमी मागता. भगवंत आर्नोल्ड जुझै फ्रेनार्ड मेळ्स आमचे शारोती सांत आमचे राखण बडवे आंच बडवे आमचे खातीर भगवंत मिगेल रफायल आनी गब्रिएल विनात करात. संगता आमी म्हणया नमान बरये करवेन बरले तुजे संगता श्रेयम तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे गुस्से जेसू भगवंत मरिये देवाचमय अमोप्या खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाचे कळे आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हळी बुडोवन देवा कर गांधया चरान चरान बावडतान पावना घट. आज आमकां विशेष दीस मोगाळ भावा आनी भयणी सुमयान सांगात हाडल्यान बशें आमी देवान राखलां आमकां राखलांगी. वय खंडे देव चलोवन व्हरता. देव आमचे सवय आसा. लॉर्ड इज विथ अस. आनी तो देव कोण तो आज तुमी ओडोलो ब्रदर कॉलिनान तशें पयलें ब्रदर एलियास ते शिकोवन आयकल्या जावं बरो पवित्र आत्म्या विशयान आयकलें. जेसू विशयान देवा विशयान आमचो देव एक विशय आमकां कळटा. आमकां बरें करचो देव. वयगी वयगी देव बरें करता. देव वायट करिना करता गी. देव ताचें येवचें आमकां बरें करचें. गॉड्स प्लॅन इज ऑलवेज टू हील अस, डिलिव्हर अस. आमकां सुडका सोडवून दिवचें. जुओं सोंजला वस्वर 8:32 वळ. एक 2 वळी वाचा. थंयसर जेजू आमकां कितें म्हणटा. सुदैवांक तो म्हणालो ही टोल्ड दी ज्यूज पूण आज तो आमकां तुका आनी म्हाका ताका सतमन तेल्या आमकां तो सांगता. कितें म्हणटा 8:32 and 36 2 वळी वाचा. जॉन चॅप्टर 8 जुओं सोंजला वस्वर 8:32 आनी 36 वळ. काल बरयलां थंयसर तुमी सत जाणां जातेल्या. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मस्त गरज. आज सबार जाणां कथोलिकांक क्रिस्तवांक देवा ते आसल्यांक सत विचारूंक गोतुना. हांवें एक म्हणचें तुमी एक सवय करा तुमच्या जिवितान. डिक्लेअर दी ट्रूथ.
तुम्ही सत उसारल्यार सत जाणा जाल्यार आनी सत आमी मतींत आमी हाडल्यार तुमची मनां सत फोट न्हय सत तुमच्या मतीन दवरल्यार आनी तें उसारल्यार आनी तें सत कान घेवन येयल्यार जेजू काले म्हणटा तुमी सत जाणां जातल्यात मागीर सत तुमकां सुडका दिता ट्रूथ विल सेट यू फ्री जेजू काले म्हणालो आनी एकडे ताणें बरयलां हांव सत वाट आनी जिवीत सत तुमकां सुडका दिता 30 आनी 16 आनी एकडे कितें बरयलां थंयच 8वा वर्सवर 36 जेजू काले म्हणटा पूत तुमकां सुडका दीत जाल्यार इफ सन ऑफ गॉड सेट्स यू फ्री तुमकां खरी सुडका मेळटा यू आर इंडीड फ्री जेजू आमकां सुडका दिल्यार आनी सत जाणा जाया दिस इज द की एक बरें जिवीत जियेचें जाल्यार विक्टोरियस लायफ वडल भाव कॉलिन म्हणालो बरें विक्टोरियस क्रिश्चन्स एक जैताचें जिवीत जियेचें जाल्यार ट्रूथ इज द की सत जाणा जायचे वॉट इज ट्रूथ आनी हे सत म्हळ्यार जेजूक वळखोवचें जेजूक जाणा जावचें हर एका घडये आनी वेळा आनी ह्या जेजू सवय जावं पवित्र आत्म्या मुखांतर जियोवचें आनी तुमी जाणात जेजू आमचो सोमी सडवंदार वय गी न्ही तुमी म्हाका सांगा म्हटव्यान हांव ताचे विशयान कांय उलोवंक वचना जेजून आमकां खंयचे तावन सोडयलां गोत्ता सागे तुमकां कालें सावन काडलें एक पातकां मागीर तुमी सांगा मागीर सासनाच्या मरणांतावन व्हेरी गुड तें मरण आमचेर आसलें देवान ताचेर कान गेलें आनी ताच्या पुता मुखार तें मरण आमचे तावन काडलें आज जेजू थंय आसल्यांक मरण ना देर इज नो इटर्नल डेथ आज जेजू थंय आसल्यांक सासान जिवीत आसा व्हेरी गुड सासनाचें मरण काडलें मागीर दिस इज इम्पॉर्टंट हे गरज ताणें सैतनाच्या हातांतली आमकां काडली सैतनान अधिकार मागोवन कान गेल्लो कोणा जावन काडिल्लो आदाम आनी वेतान मनशा जावन देवान मनशाक अधिकार दिल्लो आनी वो अधिकार दी ऑथॉरिटी ती आदाम आनी एवेतावन सैतनान काडिल्ली आनी जेजून येवन आमकां जोड दिले पाटी हिब्रूज चॅप्टर 2:14-15 हेब्रेवांचें पत्र वर्सवर 2:14 आनी 15 तुमी कितें सांगतात पळय तें सगळें देवाच्या उतरांत आसा आनी दिस इज द की हांगासर देखून हें सत देवान आमकां जेजू थंय सोडयलां हो देव आमचो मोग करता आनी मोग करता आसून दुसरें कांय करना आमकां वायट करिना आमकां बंदडेंत हाडिना आमकां शिराप दिना गॉड नेवर कर्सेस आनी देव आमकां पिडा दिना यू नो दॅट तुमकां गोत्ताय देव पिडा दिना म्हूण कोणाक गोत्ता मस्तू जाणांक गोत्तना सफरींग इज नॉट ए प्लॅन ऑफ गॉड पिडा कश्ट देवाचें येवचें न्हय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाचें येवचें बरें तुका आनी म्हाका रसिल्लें बरें कन ताच्या सारक्यान स्वरुपायन आनी आमकां केन्ना सैतनान नेंगी नाडलें वो अधिकार खान गेलो आनी आमकां बचाव करूंक ताणें येवजन गेलें हें मरण आमचेर आसलें ताणें ताचेर जेजूचेर आपल्या पुताक दान काडलें आनी आमकां सगळें पिडा शिडा काडली पातकां पिडा शिडा 1 Peter 2:24 कोणी 2 वळी वाचा 1 Peter 2:24 बरें कर वाचा डिवायन एक्सचेंज जे कितें आज देवान जेजू थंय केलां बिलीव इन दीस हाचेर पातयेया घट्ट एंड फोकस क्रायस्ट सुमयाचेर दिश्ट गेला व्हेरी इम्पॉर्टंट कितें बरयलां हांगासर आमी पळय वाचा पळय आमी पातकाक मोरोन मागीर पवित्रपणी जियोवचे खातीर कुरसायलेल्या आपले कुडीन ताणें आमची खंयची पातकां खंयची ती पुरा आदली आताची ऑल सगळीं पातकां सो इफ यू खंयचीय पातक आसा म्हण सांगास देर इज ए रेमेडी जेजू थंय बगसतात खंयचेय पातक जेजू थंय बगसना म्हणलें ना आनी देखून ताका नांव दिल्लें खंय ताका जेजू म्हणून आपयतले आनी तो आपल्या परजेक ताच्या पातकांतली सोडयता प्रेज द लॉर्ड
हालेलुया. सो पातकां काडली आनी आमकां पवित्र केली. आनी दुसरें ताच्या गाया वरवीं तुमी कालें जाल्या त्रास कित्याक पिडा? वाय देर इज सिकनेस? देखून पिडा देवाची येवजण न्हय. सफरिंग इज नॉट ए प्लॅन ऑफ गॉड. देखून तुमकां हांवें मोटव्यान सांगचें, व्हडले ते विशय एक एक वर उलोवयेत. आय विल टेल यू देवाच्या संपूर्ण कुशे प्रकार इन द परफेक्ट विल ऑफ गॉड देव सगळ्यांनी बचाव जायचे म्हण आशिल्ला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून कशें तूं पाती येताय तशें मागताय. एज यू बिलीव यू विल प्रे. देखून देवाक वळखूचें व्हेरी इम्पॉर्टंट. सत जाणा जावचें ह्या देवा विशयांत न्ही गी आमी समजूचें वळखूचें सत. देखून देवाचें उतर म्हणटा सत तुमकां सुडका दिता. देखून देवाच्या संपूर्ण कुशे प्रकार सगळ्यांनी बचाव जायचे आनी सगळ्यांनी बरी जायचे, सगळ्यांनी पवित्र जायचे, कोणेय नाश जावंक नजो. देखून ताच्या पुताक ताणें धाडलें. पूण ही आनी एक खुशी आसा देवाची. गोता की आनी एक खुशी खंयची ती गोतूना. देवाची आनी एक खुशी आसा. त्या खुशे प्रकारे थोड्यो पटी देव पिडा सोडता. प्रेज द लॉर्ड. ताका आमी इंग्लिशान म्हणटा परमिसिबल विल. परमिसिबल म्हळ्यार देवाक पिडा दिवंक नाका, पूण जेन्ना तूं देवाक वळखनाय, जेन्ना देवा थंय आसनाय, तूं तुजीच खुशी करताय. ही कितें लाव सफरिंग सोडियेत. पूण तूं वळखल्यार ती पिडाय तुज्या बऱ्याक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव पिडा दिना, मरण दिना, कष्ट दिना, पूण समटायम्स आमी ताका आयकनातल्या वेळार, वळखनातल्या वेळार दिस इज वॉट हॅपन्स. देव सोडता. ही अलाउज. तें आसूं मगाळ भवानी बनी बट वंडरफूल गॉड. पातकां काडिल्लो, पिडा शिडा काडिल्लो. आनी हिब्रूज चॅप्टर 2:14-15 तुमकां सांगलें हांवें वाचा म्हणून. आतां मातशें हांगासर हिब्रूज हेब्रेवांचें पद हांगासर 2:14 आनी 15 विवळ. वंडरफूल. थंयसर आनी एक दोन विशय आसात. आतां पातकां आनी पिडा शिडा मात काडली न्ही. यू सी टोटल कंप्लीट हिलिंग, रिडेम्पशन, सत, जेजू, सुडका. कितें बरयलां थंयसर म्हणलें कितें? हिब्रूज 2:14-15 हेब्रेवांचें पद हांगासर 2:14 आनी 15 हांगासर आसा गे. वय 2:14-15. आनी आतां भुरगीं रक्तामासाचीं आसा. जेजू ह्या मनशा सैमाचो वांटेली जालो. हाचे वरवीं मोर्नाचेर पदवी सलयतल्या. पळया, मोर्नाचेर पदवी सलयतल्या. सैतनाक आपल्या मोर्नान ताणें पाडाव गेलो. एक विशय हांवें तुमकां विचारचो. जेजून खुर्सा कित्याक वसाचें पडलें सांगा? पातकां काडूंक न्ही. पातकां जायना अशेंय घडये जालें. नॉट जस्ट फॉर सिन्स. एक विशय सैतनाक ताणें नाश करीचे जाल्यार खुर्साक वसाचें पडलें. कितें करा? देर वॉज नो अदर वे. आनी जेजू न्ही आमी आतां पास्का काळार आसा. लेंटांत आमी न्ही खरेंच मणिपूर जालो. आमी चिंताव जेजूचो पाशांव खाली ताका धरिल्ल्या घडयेतावन ह्या गेस्सेमानी मोळ्यातावन सुरू जाला. दॅट्स नॉट ट्रू. जेजूचो पाशांव सुरू जाल्लो केदाळा? येस. देव मनीस जाताना आपलें सिंहासन सांडून आमचे खातीर संवसारी मनीसान मरयेच्या गर्भांत जल्मतना पाशांव सुरू जाला. इन्कार्नेशन. तुमी जाणात की त्या घडये जेजून घालें गेलें आपलें देव सैम सांडलें, खाली गेलो. आनी जेजू देव सैम सांडून मनशा रुपार जियेलो. आनी जे कितें ताणें केलें मनशा रुपार केलें. गॉड डीड नॉट डू मिरेकल्स. जेजून असर्या पिडा गूण केली वा कितेंय केलें देव सैमांत करूंक ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हाका कारण आसा. काल्याक ताणें तशें करूं ना गोता गी? काल्याक ताणें तशें करूं ना? देव सैमांत करूं ना. ही नेवर डीड इन हिज कालें डिवायन नेचर. ताणें मनशा सैमार केलें इन हिज ह्युमन नेचर. पूण भावान ओडोल सांगलें पूण एक विशय मनशा सैमार ताणें केलें पूण पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आनी देवाच्या पदवेन
देवा थंय ताका आसलो संबंध आनी पवित्र आत्म्या थंय तो जियेलो. दॅट्स ऑल. आनी जेजून अशें कित्याक केलें गोत्ता सागी काल्याक एकच कारण. काल्याक केलें तो गेल्या उपरांत मागीर शिसांनी करीचे कोणें 12 apostles, मागीर 72, मागीर तुमी आनी हांवें. यू नाय आज जे थंय जेजू थंय जालां तें आमचे थंय जाता इफ यू बिलीव. आज जेजून कितें केलां तें आमी करयेत. पूण वी नीड रिलेशनशीप. पवित्र आत्मो गरज, होली स्पिरिट आनी आमचो संबंध. हा फेथ हेंगर्स आनी जेजून केलां. आनी हांवें म्हळें पातकां पिडा शिडा आनी हांगासर सैतनाक पाडाव केलो. आनी नेक्स्ट आनी मोरनाच्या भिरांतीन आपली सगळी जिणी मोर गुलामपणान जियेतल्यांक ताणें सुडका दिली. मोरनाचें भिरांत मोरांनी काडलें आनी आमकां मरण ना, ससान मरण ना, आमकां जिवीत दिलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी एक काडलां घालूंक वताय पातकां पिडा शिडा सैतनाक पाडाव ताका अधिकार ना आमचेर, खंडीत ना, ताच्या भुरग्यांचेर बिलकूल ना. ताका अधिकार एकच, खंयचो अधिकार आमी दिवचो. सो आय एम कमिंग टू इट. कशें मोगाळ भवानी म्हणी ह्या देवान आमकां सोडयलां तरी आमी आज बंदपासाक येता. Many of us, most जाणां बंदपासाक आस. Many. They can become aware. हांव तुमकां सांगता what are the entry points, doors to the enemy. ह्या सैतानाक खंयच्या तरान आमी वाट करून दिता. इफ यू डोंट अंडरस्टँड, हें समजना तर तुमी जागृतकाय करूंक जायना. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो पूण पयले विशय देवान आमकां सोडयला म्हणलो जेजू थंय संपून कंप्लीट. एन हांवें म्हळें पातकां पिडा शिडा देवसार मरण आनी एक काडलां घालें वताय शिराप. आज मस्त जाणां शिरापान जियेतात. कम आउट. पुर्वजांचो शिराप म्हणटात. मेनी आर अंडर कर्स. मोगाळ भवानी म्हणी एक विशय फाटल्या दिसांनी हांव एक कोर्स करना आसा. आय एम डुईंग ए कोर्स. वंडरफूल. इट्स चेंजिंग नो ए कोर्स वा हें देवाचें उतर म्हजें मन काळीज बदलून आसा. आनी गॉड्स वर्ड वील रिन्यू युअर मायंड एंड हार्ट. जेजू न्हू जर तर मनीस जावन येवन सगळें केलां जाल्यार कारण त्या शिसांनी उपरांत करीचे 12 of them तांणी मनशा दृश्टेन पळोवंक नजो. नेवर लूक एट ए सिट्युएशन. भाऊ म्हणालो लास्ट हांव हांगा आसलो कॉलीन भाऊ म्हणालो जाल्यार म्हणालो वताय ताणें म्हळें आमी नो सिट्युएशन इज इम्पॉसिबल. इज देर इम्पॉसिबल सिट्युएशन इन युअर लायफ? देवा थंय आसल्यांक यू डोंट लूक एट द सिट्युएशन. तूं परिस्थिती पळयना. हर एका परिस्थितीचेर जैत बरयेत इफ यू आर इन गॉड. आनी हो देव कोण म्हणलें तुवें समजल्यार. आनी ह्या देवान जेजू थंय आमकां वंडरफूल सोडयलां इफ यू बिलीव. आनी ताणें कितें केलां तें शिसांनी उपरांत केलां. ताका पदवी दिल्या. मॅथ्यू चॅप्टर 10:1 पळया. दी ऑथॉरिटी. सो इफ यू वॉक इन दीस ऑथॉरिटी, ह्या काल म्हणटा ऑथॉरिटी म्हळ्यार ह्या पदवेन आमी जियेल्यार वी हॅव दॅट ऑथॉरिटी. बॅप्टिझम आमच्या बाउतिझमांत आमकां आसा. हर एकल्यांक आसा. हर एकल्यांक. बट लूक एट इट. स्क्रिप्चर देवाचें उतर कालें म्हणटा 10:1 मॅथ्यू 10:1 ती पयले ती पदवी कोणाक दिल्ली पळया. जेजून केल्ली बरी करिये. जेसांनी केलां 12 of them. 12 अपोस्तल ते कसले तांकां शिकापनांतलें पळया. आनी जेजून असल्यांक विंचलें न्ही शिकापनांतल्यान. आनी ते कालें मासली पाकतले. कित्याक ताणें तसल्यांक विंचलें गोत्ता सागी? कित्याक म्हळ्यार तांची मनां आनी काळजां ताका परिवर्तन करूंक जालें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी हांगासर पळया जेजून तांकां पदवी दिली. उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयलें आनी देवसार धांवडावचो. दिस इज इम्पॉर्टंट. पयलें कालें गेलें देवसार धांवडावचो अधिकार. फर्स्ट देवसार धांवडावचो अधिकार. मागीर रोग पिडा शिडा गूण करचो अधिकार दिलो. सो नेवर बिकम विक्टिम्स. आज वस्तू जाणां न्ही तांच्या परिस्थितीक बली जाल्ले आमी पळयता.
Many have become victims to situations. Assumi Holy Spirit group anda sa doigi. Holy Spirit asa, Holy Spirit group anda so on. If you have become victims, tragedy. जेजू केदाळा इदाची परिस्थिती ताणें पळोवना. बट वेरेस ताका खंयची परिस्थिती आयली ताणें पयलें खंय पळयलें? वयर पळयलें. वयर कालें म्हळें सर्गाक. सर्गाक पळोवन कालें म्हळें जेजू कडेन विचारलें बापा कडेन, बापा वयर कांय उणें आसा? वयर कालें म्हणी न्ही कोणी कुरडो आसा गी, कोणी तोंठो आसा गी, कोणी पिडेस आसा गी, कोणी बंद आसा गी. तर बापा हांगा आसून उजो आय बिलीव. आनी तूं करताय आनी देखून ते जेजूचे मिसाव. आनी जेजूचो मॅनिफेस्टो तो, ही लिव्ड हिज मॅनिफेस्टो. देवाचो प्रेरक आत्मा मुचेर आसा. दुर्बळांक बरी खबर. यू सी लूक चॅप्टर 4, 18, 19. That's a manifesto of Jesus. Jesus so manifesto मिसावाचो ध्येय. We tell this is the mission manifesto, mission statement of Jesus. आनी जेजून कितें सांगलें ताणें केलें आनी तेंच ताणें ताच्या शिष्यांक दिलें. यू सी यू रेड लूक चॅप्टर 4, 18, 19. प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा. दुर्बळांक बरी खबर. ताणें म्हाका अभिषेक केला. बंद आसल्याक सुरका, कुरड्यांक दिश्ट, दणस दिल्या सवकसाय आनी सर्वेस्परान दाया माया दाखोवचें वरस पासारो. यू सी दिस इज द मॅनिफेस्टो. आनी जेजून इतलेंच केलें. आनी हांवें सांगलें इन इज ह्युमन नेचर. ताच्या मनुष्य सैमार पूण पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आनी संबंधान केलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी शिसांनी उपरांत शिसांक अधिकार दिलो. शिसांनी केलें. आनी तोच अधिकार लूक चॅप्टर 10, 8 and 9 परत पळया. तोच अधिकार, the same authority. शिसांक मात न्ही, not just 12, but he gave to the 72 others. 72. Luke chapter 10, 8 and 9. पळया मार्क न्ही. Luke chapter 10, 8 and 9. लुकाच्या वांजेलान 72. मिशन ऑफ द 70. 70 वा 22, 70 म्हणून बरयला. Luke chapter 10, 8 and 9 आमी वाचया. तर तांकां दोगां जाणां धाडलें गे. तुमकां गोत्ता की काल्याक जेजून दोगां धाडलें गोत्ताय? एकल्यांक धाडूं ना. काल्याक तुमी मिसांव करतना एकलीं करतात गी? नेवर डू. करनाकात. देखून मिसांव करतना काल्याक करीचे दोगांनी. कित्याक दोगांनी केल्यार यू सी देर इज अदर वन इज अ विटनेस. ते आनी एकल्याक हांव दोगांनी. देखून जेजून म्हणलें तुमी दोगांनी एका मनान मागल्यार हांव दितां. प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट. दोगांनी एका मनान मागल्यार थोडे पडी देवाची खुशी ना जाल्यार दिता केंदो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. He gives. Prayer of agreement is very powerful. दोगांनी एका मनान मागचें आनी दोगांनी सांगत आमी सांगचें. एकल्यान केल्यार sometimes you can be attacked. सैतान सोन्ना. So I'm coming to it. हांव येता. पूण पयलें पदवी समजा. God is with us. देव आसा आनी जेजून आमकां शिसांक दिल्ले बरी पदवी दिल्या. आतां 22, 70 जाणां खंयच्याय शहरान तुमी वेशात आनी लोक तुमकां स्वागत येवकात दीस जाल्यार तांणी कितें मॉडलान जेवा थंय आसल्या पिडेसांक कालें बरयलां? कालें करा. पिडेसां खातीर मागा म्हणून. अस कितलीं जाणां तुमी बसून जेजूच्या नांवान मागोवन गूण जाल्लीं आसात गी? आमी घाले म्हणटा हांव पिडेसांची भेट करता आनी म्हणटा हांव तुजे खातीर मागता. नो नो नो. Jesus never gave authority to pray, but पिडेसांक गूण करा. गूण करा. पिडेसां खातीर मागा म्हणून. To read scripture. देवाचें उतर आमकां वाचतना कळटा. You see, there's the authority. पिडेसांक गूण करा. देवाचें रास तुमकां लागीं पावला म्हण तांकां सांगा. आनी ते 22, 70 जण गेले आनी जेजून सांगिल्ले बरी तांणी केलें. आतां तांणी खाली पिडेसांक गूण केलें न्ही. आतां तांणी आनी किल्लें सडीत केलें. घालें घालें वता. तांकां दिनातली पदवी वापरली तांणी. खंयची?
तांचे रिपोर्ट काड पळया. तांचे रिपोर्ट काड खंयचे? लूक चॅप्टर 10, 17, 19. आतां रिपोर्ट हाडतात. सो ते गेले 22-70 दोग जण शहराक, तांकां अधिकार दिलो पिडेस्तांक गूण करा म्हणून. आनी दुसरें आनी कितें केलें? समथींग एल्स, बट वंडरफूल. ते जेजून तांकां सांगूं ना करनाकात म्हणून. बट जीजस रिजॉयस्ड. तांणी तेंय केलें, तांकां दिल्ली पदवी वापरली आनी तांणी चडीत केलें. आनी जीजस इज हॅपी. आज आमकां आमी मोगाळ भवानी म्हणे हांवें गेदाळे म्हणचें, हांवें पती म्हणचें, इवन इफ देर इज स्मॉल हिलींग. और हांव उडुपी खंय गेलो हांगा खंय तांचे पास्टरल सेंटर. आय वॉज टॉकिंग टू देम अबाउट हिलींग. सगळो दीस हांव उलयलो, 2-3 शिकोवण्यो. देर वॉज वन लेडी. शी केम नेक्स्ट डे. फादर मस्तूड सांगली, तुमी म्हळें एक ल्हानशें बोट मरी गूण जाय जाल्यार देवाक महिमा जाता म्हळें. इवन इफ स्मॉल हिलींग, ल्हानशें. मगळ भवानी ल्हान आनी व्हड. यू मे थिंक देवाक जेजू कांय उडा, जेजू कुडा आसा आमचे मुखान जर तर आज जेजू आवडटा. ही वर्क्स. आनी आमी तशी पदवी वापरली आनी आमी वापरून देवाक आज न्ही देवाच्या राजा खातीर आमी वावरल्या. कांय एक ल्हान बरें जालें, एक कोणी एकल्याचें बोट म्हणी गूण जालें. कित्याक? आनी त्या वेळार जेजूक संतोश जाता. कित्याक? ताणें दिल्लें मोल व्यर्थ जावना. ही हॅज पेड द प्रायस. खुर्सार ताणें जीव दिला, रगत बरयला. तशा कुडीन ताणें आमची पिडा शिडा ववयल्या, आमची पातकां ववयल्या. एकलो मनीस बरो जालो, एक ल्हानशें हिलींग. सो इंग्लिशान म्हणटात एवरी स्मॉल हिलींग इज अ प्रिल्यूड टू अल्टिमेट हिलींग. आमचें अल्टिमेट हिलींग जावंक खंय वताय? रेजरेक्शन. सो आमी समया थंय एक जावंक आसा. देखून आज ते आमी थंय उपरांत हो संवसार सोन गेल्या उपरांत थंय आमी एक जावंक आसा. तो थंय एक जावंकच्या पयलें आज हांगासर कितें ल्हान व्हड संगती जाता, देवाक महिमा जाता. आमच्या मुखान जायचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून जेजू आमकां पदवी दिता. तांकां दिली आनी तांचे रिपोर्ट काड पळया. ते पळय ते उपरांत धाडिल्ले 22-70 संतोशान फाटीं आयले. म्हणाले सुम्या तुजें नांव काडल्यार, तुजें नांव काडल्यार काय जाता? तांकां देवसार धांवडावची पदवी दिवंकूच ना. बट दे डीड इट. जेजून तांकां आडावना. जेजून आनी एक कडेन म्हळें कोणी तुजें नांव वापरता जेजू आनी थंय हें करता. जेजून म्हळें तांकां आडायनाका, आडायनाका. कोणायक आडावंक ना आमी. आज एक विशेष गजाल नो आय अंडरस्टँड. आज लायकांक सयत तुमकां पदवी आसा. यू हॅव दी ऑथॉरिटी. ना केवळ पदरावांक. सो यू टू अंडरस्टँड तुमकां कसली पदवी आसा. डेलिव्हरन्स आसा. व्हेरी इम्पॉर्टंट. आज हे सगळें इज इन द स्क्रिप्चर. सगळें बायबलांत आसा. जेजून 12 जाणां शिसांक मात न्ही 22-70 जाणांक दिलें. आतां आमकांय दिला. टू एवरी वन हू बिलीव्स. हर ही एकल्यांक आसा. आनी तांची रिपोर्ट काड पळय. आनी सुम्या तुजें नांव काडटा देवसार काल जाता. मुखार 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 वच. जेजू जाप दिवन म्हणालो, काले म्हणालो अंतराळांत जगलाने पडिल्ले बरी सैतान पडोवन आपटलो. हांवें पळयलो. यू सी, हांवें पळयलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया जेजूचें नांव. दी ऑथॉरिटी इज इन द नेम ऑफ जीसस. आनी ही ऑथॉरिटी ही पदवी शिसांक दिल्ली ते पवित्र म्हणून न्हय, तांकां पवित्र करच्या पयल्यांत दिल्या. होय की ना? त्या 12 जाणां शिसांक पयलें पवित्र केलें की पयलें पदवी दिली. आनी ते पदवी घेवन वापरतना जियेतना ते क्रमेन तांकां देवान पवित्र केलें. आज आमकां दिल्ली पदवी बौतिस्मान तुवें आनी हांवें वापरल्यार यू विल बिकम होली. देव तुका पवित्र करता. आनी तूंय सत जाणा जाताय. आनी पदवी घेवन जियेतना यू नो यू विल कम आउट. बरें जाता आनी देवाक महिमा जाता. आनी तांणी वापरली. पळया आनी जेजू तांकां मुखार म्हणालो पळया. आनी आतां तांकां पदवी दिता. आनी तो म्हणटा तांकां खाली गूण करूंक दिल्ले पूण रिपोर्ट कार्ड हाडटना आनी एक्सलंट एक्सलंट. आनी आतां जेजू म्हणटा सोरोप इच्छु दुस्मनाचें सगळें बोळ
पांयां तळा घाल मस्त उंची पदवी हांवें दिल्या आनी कितेंच तुमकां बाधा करना नथिंग वील हार्म देखून मगाळ भगवान बनी वेरी इम्पॉर्टंट अंडरस्टँड बिलीव तुमी सैतनाक इडेन दिल्यार ताका अधिकार ना पूण अधिकार दिल्यार तो सोडना आज देवान आमकां सोडयलां देवान आमकां पदवी दिल्या आनी एक स्क्रिप्चर वर्षा आनी एक पदवी शिसांक 12 जाणांक 22-70 जाणांक मात न्ही पूण सगळ्यांक दिली टेल मी तें देवाचें उतर खंय आसा व्हेरी गुड एकले भाव मनी आसा व्हेरी गुड खंयच्या सगळ्यांक तुका आनी म्हाका those who believe Mark chapter 16 17 18 सगळ्यांक आसा आनी यू सी 5 authorities 5 पदव्यो आसात थंय 5 विशेष पदव्यो आनी वाचा दिस इज ग्रेट कमिशन आमी म्हणटा ग्रेट कमिशन जेजू सर्गाक वेच्या पयले सगळ्यांक दिता ताका सत्मानतल्या हर एकल्यांक हांगासर घाल मरेला सत्मानतल्यांक यू सी आमकां कोण ताचेर पाती येता असल्या असर्यांची पदवी मेळटली मुचे नावी कोणाचे नावी जेजूचे नावी मुचे नावी देवसार सोडयतले फर्स्ट देवसार मागीर 9व्या बासांनी उलयतले मागीर सोरोप हातान धरूंक शकतले येवंक ना सोरोप हांवें कितें म्हणजे आज हांवें जबाब पळयलां म्हाका सोरोप मुखार येना खंयच्या घरा सोरोप येतात पळय त्या घरा आय विजीट आनी तांकां हांव सांगचें सोरोप आसात न्हू त्या सोरपाचेर कशें जैत करचें सोरोप बायबलांत वायटाचें रूप इज अ फॉर्म ऑफ इवल खंडीत आनी सोरोप येता म्हळ्यार देन देर कॅन बी समथींग जाग्यार वा घरांत वा त्या मनशांनी घाले म्हणी फायंड आउट हांव तुमकां उलोवंक येता 5 doors टू एनिमी आज तुमकां हांव सांगता द फर्स्ट टायम आय एम टेलिंग हांव हाचे पयलें हें सांगूं ना पूण आज आय एम गोइंग टू स्पीक टू यू आनी एक अर्दें वर उरलां आमकां कशें आज ह्या सैतनाक आमी दारां उक्तीं करता देर आर 5 ways क्लोज द डोर्स सगळीं दारां बंद करा आनी देवान दिल्ली पदवी वापरा यू कॅन लिव विक्टोरियस लायफ सुडका सोडवून आनी बरें जिवीत देखून पयलें हांवें पदवे विशयान कित्याक सांगलें व्हेरी इम्पॉर्टंट पयलें आमी जेजूचेर पाती येवचें जेजून आमकां दिल्ली पदवी आसा जीजस इज विथ अस देखून आमकां कितेंच बादाक करिना जेजून सांगलां कांय बादाक करिना पूण सैतान खाल जाता आनी मुखार आसलें सैतान खाल जाता म्हूण तुमी संतोश पावनाकात पूण तुमची नांवां सर्गार बरयल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून मिसांव करतल्यांक देवाचें मिसांव करतल्यांक कांय उडयना हांगा कांय आयकोंक मेळ्ळ्यार रिवॉर्ड न्ही पूण पयर रिवॉर्ड कांय उडयना तुमची नांवां सर्गार बरयल्यात भिये नाकात देखून मुखार भगवान म्हण इतली पदवी इतलो बरो देव सगळें केलां पूण हें सगळें आमकां आसा जाल्यार कित्याक आमी बांदपासांत येता म्हणलो विशय दी ओन्ली रिजन वाय वी गो टू बॉन्डेज कित्याक म्हळ्यार एक विशय आसा देर इज अ डायबॉलीक इन्फ्लुएन्स इन आवर लायफ आमच्या जिवितांत सैतान काम करता ताचें योजन आसा देवाचें योजन बरें आमकां बरें करून आसलें आमकां सोडयलेलें आनी जॉन 10:10 एक उतर काडा जॉन 10:10 यू सी जेजू आमकां स्पश्ट करता देवाच्या योजनाक आडपाय दिवचो आनी एकलो ताची योजना हाडून येता आनी देखून आमच्या जिवितांत तुमकां हांव यू आर इन ग्रोथ न्हय तुमी इल्लीशी वाडावळ तुमकां आसा देखून हांव सांगता हे 3 विशय बी केअरफूल ऑफ 3 थिंग्स 3 संगत्यो आसात ह्यो आमी आडावंक जायना एक आमी हाडावीत खंडीत पूण देवान सोडल्यार मात हाडोवंक जायना आय विल टेल यू पूण देर इज अ डायबॉलीक इन्फ्लुएन्स देवाच्या योजनाक आडपाय दिवचो एकलो आसा तो सैतान ओके तो जॉन 10:10 जेजू म्हणटा सोर येता फकत सोरूंक जिवेश मारूंक सिस्टमॅटीक एटॅका आनी सैतान केदाळा ह्या शेंजीन नाकात मार्केटीक येतना रांदवे हाडूंक मासली हाडूंक पटला नेवन धरता ही नेवर प्लेस आय डेंट सी पूण
सैतान एक विशेषता कालेंगे मला तो त्याचे काम बरें करता स्पेशली बरें करता ही इज डिसिप्लिन्ड काही ताका शिस्त आसा काही शिस्ते भायर काम करना तो ताका गोत्ता स्पिरीट वर्ल्डांत तेंगी एकलो आसा ताच्या की व्हडलो कोण तो देव आसा तो देवाक विरोधी जावन पूण तो देवाक समान चिंतल्यार तो विरोधी न्ही देवाक कोणी विरोधी ना बिकॉज ही तो एकलोच देव रचणार आनी ताका वचून आनी कोणी रचणार ना सगळी रचना सैतान जावं दी कोठे आत्मे जावं दी वा आमी वी आर ऑल क्रिएशन देखून रचल्ल्यानी कोणाक काल जायचे रचणारा पूण सैतानाक नाका आसलें ही लॉस्ट हिज प्लेस देखून तो पडला उपरांत आतां आमकांय देवातान पयस आतां देवा थंय आमी संबंद दवरतना एक विशय आमकां आसा सोर येता सोरूंक शिवेश मारूंक विभाड करूंक पूण जेजू म्हणटा हांव आयला शिवेत मेळो म्हणून आतां आमी कोणाक विंसांव देवाक की सैताना देवाक बाप्तिस्मांत आमी कोणाक विंसला देवाक आमी घाले म्हळ्यार एक ल्हानशें रायट केला न्ही ताका आमी म्हणटा एक्झॉर्सिझम एक ल्हानशें मायनर रायट बाप्तिस्मान केला आतां आमी पास्कां बेजा वादन परत्यान केलें हर एक वर्सा आमी करता घाले म्हणटा सैतानाक तुमी पाड करतात मो वय हांव सगळ्या करण्यांक बुलोवने व्हेरी गुड देखून बी केअरफूल आमी देवा थंय आसतना आमकां आडपाय दिवचे सैतानाक देखून हाका पयलो एक विशय जावन आसा टेम्पटेशन म्हळ्यार घालें कोण ताळणी कोणें हाडची एकलो कोण तो ताळणी बऱ्याक गी आमकां देवात आमकां कुरपेत हांव सकला घालूं आमची कुरपा आमी होगडाव देखून ताळणी हाडची देव ताळणी हाडना जाकोबाच्या पत्रान सांगला न्ही देव ताळणी हाडना देखून कोणेय सांगूंक जायना देव म्हाका ताळटा न्हू देवाक ताळणीच येना खंडीत ना ताळणी हाडची सैतानान आमी देखून जागृतकाय करीचे ताळणी सकडांक आसा ताळणी पाताक गी राग पाताक गी नो राग पाताक न्ही रागी वीत तुका विरार जावचें पाताक गी नो पूण तूं कालें करताय राग येता देखून हांव तुमकां पांच संगती सांगूंक वयता आतां डोर्स ही बागलां बंद करीचे इफ यू आर नॉट केअरफूल देखून पयलें सैतानान हाडचें ताळणी कोणायच्या हाडूंक जायना पूण ताळणेंत एक विशय आसा ह्या देवा थंय आमी आसतना पवित्र आत्मो आनी संबंद आसतना ताळणेंत आमकां कृपा आसा देर इज ग्रेस आसा की ना ताळणेचेर जैत वरीचे जाल्यार आमकां कालें जाय कृपा जाय त्या वेळार आमी मागीचे आमी मागतना मात्र मागता ताळणी येतना मागताय राग येतना कोणी मागताय राग येतना कोणी पवित्र आत्म्या कडेन विचारता आतां घालें करचें पवित्र आत्म्या विल यू आस्क त्या वेळार विचारीचे सी वी प्रे सो वेल आमी बरें कर मागता बट वी डोंट नो हाऊ टू हँडल सिट्युएशन्स जर आमी शिकल्यार दिस इज हाव देन यू विल ग्रो देखून ताळणेचेर जैत व्हरूंक कृपा आसा आनी एक विशय आसा आमच्या जिवितांत टेस्ट कोणें दिवचें व्हेरी गुड टेस्ट म्हळ्यार घालें कोंकणीन टेस्ट म्हळ्यार इंग्लिशान टेस्ट कोंकणीन परीक्षा सादारण आमच्या जिवितांत आमकां इस्कॉलांत आनी शिकतना परीक्षा आसता वयगी परीक्षा कोणें दिवची टिचरां परीक्षा दिवचे पयलें घालें करतात शिकयतात शिकयनासतना कोणी परीक्षा दितात नो आतां भुरग्यांक शिकयल्या उपरांत परीक्षा दिवचो उद्देश कितें ती कितलें शिकल्यान आनी शिकोवन कितलें ती आतां नेंगी जाणा जाल्यान आनी जाणा जाल्यान तर तांणी बरे मार्क्स काडले की टिचरांक घालें जाता खुशी जाता की ना देवी तशेंच देव आमकां शिकयता आनी ताच्या भुरग्यांक शिकोवन एकपटी परीक्षा दिता आनी ह्या परीक्षेन सैतानाक जागो ना परीक्षेन सैतान ना परीक्षेन देवाची कृपा येना तर परीक्षा जातना कालें करीचे एकच वाट
कालेंगरीचे परीक्षा बरोयचे व्हेरी गुड. परीक्षा जाताना एकच सुवात, वॉट एवर यू हॅव लर्न लीन ऑन युअर अंडरस्टँडिंग. कालें देवान शिकयला असू जाणांक जाता परीक्षा. आमची परीक्षा जावंक बरो, देव सोडता परीक्षा सैतानान दिवची न्हय, पूण देव ही विल गिव. आतां आनी एक विशय आसा, मेनी डू नॉट नो. मस्त जाणांक आका इंग्लिशान मात शब्द म्हाका कोंकणीन मेळोना. इफ आय गेट फ्रॉम यू तुमचे जावन आज मेळत जाल्यार आय बी हॅपी, खुशी जायत म्हाका. सो ताका आमी म्हणटा, हे आमी मागता. आमच्या बापान ती जेजून शिकयलां तें जावन आसा ट्रायल. ट्रायल आमी मागीचे. देखून आमच्या बापान आमी एक विशय जेजून शिकयले न्ही, आनी आमकां ताळणेंत. आतां ही ताळणी म्हळ्यार नॉट टेम्पटेशन. टेम्पटेशन हाडावंक जायना, टेम्पटेशन आसाच. आतां ही हांगासर ताळणी म्हळ्यार दॅट इज ट्रायल. हे ट्रायल हे तिसरें हे आमच्या जिवितांत आसता. थोडे पडी आसा जे म्हणना वी हॅव टू प्रे मागीचे. देखून जेजून आमच्या बापान अशें शिकयलें. नाजाल्यार कित्याक तो शिकयता, ताळणेंत व्हरूंक दिनाका. डोंट ब्रिंग मी टू ट्रायल. आमी सद्दां मागीचे, लॉर्ड समया म्हाका ही कालें तें ट्रायल नाका, म्हाका असल्या परिस्थिती हाडनाका. पूण थोड्यांक देव सोडता खंय. केदळा बायबलांत जॉबाक ती परीक्षा आमी म्हणटा, बट दॅट वॉज ए ट्रायल. आनी हे ट्रायल जॉबाक तशें जालां जाल्यार कोण हे अधिकार मागोवन काण गेल्लो? सैतानान. थोड्यांक थोड्या सांतांच्या जिवितांत ग्रेट सांत आनी कोण तसली कृपा आसले, पाद्रे पियो, मदर तेरेसा. आतां परवा हांगासर एक सिस्टर येता, म्हळ्यार तिका जेजूचे गाय आसात. 3-3.5 वर्सां ट्रायल. तुजी काणी तुमी आयका, तुमी थोड्यांनी आयकल्या जावंक बरो. 3-3.5 वर्सां ट्रायल. हे ट्रायल नातल्यार असले देणे मेळना. आनी तें जॉबाक आसलें, पाद्रे पियो आनी मदर तेरेसा थोड्या सांतांक आसलें खंडीत. पूण सगळ्यांक देव सोडना. थोड्यांक केदळा देव सैतान अधिकार मागोवन, when Satan demands, God consents. दाखल्याक एक स्क्रिप्चर वाचया, एक ट्रायल. लूक चॅप्टर 22:31 and following. पळया थंयसर त्या घडये कितें जाल्लें शिसांक जीसस टोल्ड. जेजून क्लियर केलां. जीसस इज व्हेरी क्लियर. जेजून घालें म्हळें लूक 22:31 मुखार वाचूंक आमकां. सिमांव सिमांव, यू सी, जेजून म्हळें पळय गोव साळणीर घालून साळिल्ले बरी तुमकां सगळ्यांक साळूंक सैतानान. जेजू शिसांक देखून आमकां ट्रायल म्हणी देव सोडल्यार ही विल टेल यू, सांगता तुका. आनी हांवें म्हळें टेम्पटेशन ताळणेंत सैतान ताळणी, पूण आमकां कालें आसा, कृपा आसा. परीक्षेंत कालें आसा, कृपा ना. देव कृपा दिना जाल्यार पूण आमी आमकां देवान कालें शिकयलां पळय तें आमी घेवन मुखार वचचें. ट्रायलान कितें आसा गे म्हळ्यार, ट्रायलान देव 2 मेटां पाटीं करता आनी सैतान मात्र आसता. This is what happens. देखून मगळ भगवान म्हणी सद्दां मागा, म्हाका ताळणेन पडो. आय डोंट वांट. हांगासर पळया जेजू शिसांक स्पश्ट करता. इज टेलिंग सिमोंक तुका आनी तुमकां साळचूंक कालें गेला, ताणें अधिकार मागोवन काण गेला, पूण तुजो भावार्थ दंडळ ना जावंक शाक. यू सी, ह्या ट्रायलान ती अधिकार मागोवन काण गेल्यार पूण तुजो भावार्थ दंडळ ना जावंक शाक. हांवें तुजे पासत मागणें केलां. आय हॅव प्रेड. आनी जेजू ताका म्हणटा, स्पश्ट करता, आनी आतां तूं पाटी परतल्या उपरांत तुज्या भावांक थीर कर. आतां इतल्यार पेद्रून कालें करी जाल्लें. पेद्रोन जेजून सांगलें, वय जेजू अधिकार मागोवन काण गेला जाल्यार तुवें मागलाय न्ही, तर तुजें मागणें म्हाका आय बिलीव. हांव पाती येतां आनी हांव तुका चिडकोन रावतां. इन द ट्रायल देर इज नो अदर वे.
जेजूक चिडकोन रावचें या सांता भक्तां वा मोरयेचो हेरांचो आदार मागचो, नथींग एल्स. आतां इतलें ताणें करी येतालें, बट पेद्रू काले म्हणालो, ही लॉस्ट. पेद्रून घालें गेलें, पेद्रून जाप दिली. सी, दिस इज डेंजरस. हें करनाकात मोगाळ भावा आनी भयणी. नेवा आमचें एंथुजियाजम ती, आमचें एंथुजियाजम इंग्लिशान कोंकणीन म्हणटा हांव, आमची कालें आमचें एंथुजियाजम आसा तें देवा खातीर मागचें. देवाकसून हेर संगतींक घालून गेलोय. देवाचेर आसलें फोकस, जेजूचेर आसली दिश्ट गेली जाल्यार पेद्रूक तशें जालें. आतां पेद्रू काले म्हणालो, सोम्या तुजे सांगाता, दिस वॉज नॉट नेसेसरी. तुजे सांगाता बंदेंत वसोंक तरी मोरोंक सयत हांव तयार जाता. आतां आमच्या मोतीन आसलें काळजांत आनी खंय आसलें काले आयिल्लें तें कोणायकी गोतू ना. एकल्याक मात्र गोतू. कोणाक गोतू? देवाक. मोरयेक, आंजबड्यांक कोणायकी गोतू ना, सैतनाकी गोतू ना. पूण तुवें उलयल्यार तो उलयलो. जाय की ताका. देखून वॉट यू स्पीक, बी केअरफुल. Pathya, Jesus is with you. देवा थंय रावा, बी माइंडफुल ऑफ हिज प्रेझन्स. तो जियेता, ताणें आमकां पदवी दिल्या, अधिकार दिला, पूण आमकां आमच्या जिवितांत हें सगळें आसा. बावडतान, ताळणी आनी घालें परीक्षा आनी हें देवान सोडल्यार पूण आमी मागोवन काण घेवन वचो. प्रेज द लॉर्ड. मागोवन काण घेवंक ना. नेवर आस्क. पूण हांगासर पेद्रू ताचें घालें जालें. ताणें म्हळें, सोम्या तुजे सांगाता बंदेन आनी मोरोंक सयत. सेटन हर्ड. सैतनान म्हळें पळया तुका आज जालें. सैतनान तें कान गेलें. ताच्या मतींतलें नाका गोतू ना, पूण ताणें उसारलें. देखून ताची दिश्ट देवाचेर आसली, जेजूचेर आसली. कालें जालें, फ्रॉम क्रायस्ट सेंटर्डनेस वेंट टू आय सेंटर्डनेस. आय ताचेर गेले. That's where Peter lost. देखून ताणें 3 फावटी जेजूकू नारायण करीचे म्हणनात न्ही. देखून जेजू ताका मागीर परत्यान म्हणालो, पळया जेजून ताका म्हळें, पेद्रू कालें उलयलोय तूं, तुजी दिश्ट म्हजेर आसा जी जाल्ली, पूण कोणाचेर गेली? ताचेरच. कोणें जर हांव तयार, हांव मरोंकय तयार. हांव कोण? डेंजरस आय सेंटर्डनेस गेला. क्रायस्ट सेंटर्डनेस जावन आई सैतनान कान गेले. आनी जेजू म्हणटा, पळया हांव तुका सांगता, तूं म्हाका वळखनाय म्हणून 3 फावटी तूं बसता पर्यंत आज कोंबो साद घालयना. त्या वेळा मात्र पीटर लॉस्ट. पूण जाल्यारय मागीर तो फाटीं येयलो देवाच्या काकुळटीन. देवान ताका सोडून ना जेजून. खंडीत हांव पती येता, जर जुडासान विकृत करन 30 नाणी. कितल्या नाणी हांग विकृत केल्लें? 30 मात. 30 नाणी घाल्या गोत्तागी. तें कोणाचें मोल? मनशाचें न्ही, साकराचें मोल. जेजूच्या काळार साकरांक 30 नाण्यांक काण घेताले गे. आतां जुदासान कितली नाणी? जेजूक कोणाचें मोल बांदलें? बायबल. पूण साकराचें मोल बांदल्यारय व्हडणी, विकृत केलो जाल्यारय व्हडणी. जेजू ताका बचाव करूंक सोदता, ताका अवकाश दिलें. पूण अकरेक हांवें आयकलें, लास्ट ती नाणी उडोवन शिगवात करूंक वता आसतना सयत खंय मोरी माय फाटल्यान गेली खंय आनी म्हणाली, जुडासा फाटीं ये, हातान जाल्यारय जेजू बक्षिता. येवना. लॉस्ट. देखून मोगाळ भावा आनी भयणी, आमी देवा थंय आसां, संदूस पावया. आमचे थंय देव आसा. देवान आमकां इतली पदवी दिल्या. देखून आमी देवा थंय आसतना आमची दिश्ट, वडोल भाव म्हणालो, होली स्पिरिटान तेंगी बिकम माइंडफुल ऑफ द प्रेझन्स. हॅव अ रिलेशनशीप. एक संबंध देवा थंय आसा करा पवित्र आत्म्या मुखान. आनी देवाचें हजरपण सदांच बघा. हर एक वेळा आनी घडये
ताळणी परिक्षा वा कितेंय देव सोडता तर खंडीत देव आमकां कृपाय दिता भिये नाकात बट सैतनाक इडे दिनाकात 5 संगतीच्या हांव सांगता आजुरा सोर्या फाल्यां आमी मुखार वरया ह्या विशयान कशें आमी बांदपासाक येता 1 एक आमी सांबाळीचे आमी देवतेंशी येतना आमी पडता पथकां करता गिना केल्यार व्हडणी आमी घालें करीचे उठाचे आमी उठाचे थंयच आसचे न्ही देखून एक पथकां आमी जागृतकाय करीचे पथकाची बंदड जायना वी कॉल हॅबिच्युअल सिन्स आमची कसलीं पथकां सवयेचीं पथकां आनी आमी उसारूंक नातलीं पथकां आसा जाल्यार सवयेचीं हॅबिच्युअल पथकां विविध तरांचीं आसा पूण पथकां जाल्ले कडल्यान आमी उठल्यार आमकां सक्रामेंत आसा की ना तो वळतवळ कुमसार जाल्यार वळखल्यार देव बक्षिता आनी आमी होगडायलेली कृपा देव फाटीं दिता पूण त्या पथकाची बंदड जावंक सोनाका सवयेचीं पथकां आसल्यार बी केअरफुल दॅट्स एन एंट्री टू डेवल सैतना कितें जाता खंडीत देखून पथकांची बंदड म्हणल्या उपरांत 7 पथकां आसात पूण एक यू हॅव टू बी केअरफुल एंगर राग आज मस्त जाणां थंय वी सी ए पॅटर्न रागाची संवय जाल्या आनी ही संवयेचेर तूं जैत वरिनाय यू कॅन बी सैतान सोडना तुका राग हाडयतात यू विल यूज युअर पॅटर्न सैटन वर्क्स इन ए पॅटर्न तशेंच काम करता तो देखून आमच्यो संवयो कसल्यो आसात पळयचे प्रत्येक जाणान किंवा नकारात्मक द नेगेटीव हॅबिट्स देखून इंग्लिशान स्पेलिंग आसा संवयांक घालें स्पेलिंग हॅबिट न्ही हॅबिटाचें एच काडल्यार घालें उरलें बीट बीट इल्लें एच ए काडल्यार बीट एच ए बी काडल्यार एक पटीन संवय जाल्यार काडूंक मस्त कश्ट स्पेलिंगान व्हेरी डिफिकल्ट सो देखून ही संवय कशी जाल्ली वी हॅव टू गो बॅक टू द रूट आमी घालें करता आमी घाली वयल्या बार पळयता फ्रुट्स मात पळोवचे रूट पळयना आतां तो राग केदळा सुरू जालो गो बॅक टू द फर्स्ट मुवमेंट थोडे पडी द होली स्पिरीट व्हेन यू प्रे ही विल रिवील यू हॅव टू आस्क जीसस जेजू कडेन विचारचें होली स्पिरीट रिवील हो राग म्हाका रागाची संवय जाल्यार हो राग पयलें वा केदळा सुरू जालो आनी ह्या खातीर आतां कितें करूंक गा एक संवय आसा बंदड आसा जैतवरीचे देर आर सम कीज थोड्यो संगती आमी वापरचे टुमॉरो फाल्यांच्या शिकवणेन हांव तुमकां सांगता हाव वी प्रे आनी ह्या रागांतलें ह्या संवयांतलें भायर येत बट अंडरस्टँड एक सैतनाक आमी वाट करची वा अधिकार दिवंक एक ताका एक दारस म्हणीत ताका बागील द डोर टू एनिमी इज हॅबिच्युअल सेन्स आमी रोमन्स चॅप्टर 7:19-20 पळया रोमन्स 7:19-20 सांत पावल हाचे विशयी उलयता देर इज इनर कॉन्फ्लिक्ट म्हणून न्ही थंय उलयता तो म्हाका बरें करूंक जाय पूण म्हाका बरें करूंक जायना सर म्हाका बरें करूंक नाका तें हांव खोटेंच करता तर हांव करना आनी सेंग तो म्हणटा तर कोण करता म्हजें तें वस्ती करता तें हांगा पाताक म्हळ्यार दिस इज नॉट एक्चुअल sin एज अ बॉन्डेज द बंदड सो ही इज टॉकिंग अबाउट दी बॉन्डेज सो म्हजें तें वस्ती करता तें पाताक करता बट कोण म्हाका वाटावंक शकता 24-25 थँक्स टू गॉड देवा थंय जेजू क्रिस्त थंय देव मात्र आमकां बचाव करूंक तुमी फाटीं येवयेत आमी ह्या बंदडेंतले सुटका खंडीत सोडये जेजूच्या नांवान आनी ताका मस्त वांटो आसात ते फाल्यां हांव सांगता म्हळें बट टुडे आतां इल्लोसो वेळ मात उरलो फर्स्ट हॅबिच्युअल सिन्स दुसरें आनी एक जावन आसा दिस इज एम्फसायज्ड हे आमी दामून सांगिचे सांत पावल बरयता 1 Corinthians chapter 6:18 खंयचेय पाताक आसल्यार ते आमी कुडी भायर करता एक पाताक मात्र आमच्या कुडी विरोध करता and that is sexual sins be careful ही पातकां आसा जाल्यार sexual sins लैंगिक तराची पातकां ती कसलीं जावं कसलीं ते आमची कूड मेळयता कूड म्हळ्यार घालें आनी एक अर्थ आमची कूड म्हळ्यार घालें तुजें मंदीर मेळयता
and Satan takes possession of your body. कळंडेल कूड म्हणल्यार यू आर मेकिंग एन एंड ताका एक वाट करून दिताय तुका तुज्या कुडीचेर ताका अधिकार मेळटा देखून खंयचें पता की आमी कुडी भायर करता पूण व्याभिचाराचें अनिस्कळपणाचें 1 Corinthians chapter 6:18 पळया सांग पावल स्पश्ट करता ही रायट्स बरें करून तो कितें म्हणटा तर व्याभिचारांत पळापळ घेया मोनीस आदारता ते हर एक पताक ताचे कुडी भायर तो करता पूण व्याभिचाराचें पताक आपलेस This is dangerous. Sexual sense of any sort as आमची सेल पळयचे न्ही आज उठलो पयलें आदलो सोमाक आदल्या काळार एक सांत आसलो खंय ताणें म्हणचें आसलें देवसार हरियेकल्यांच्या घराच्या पाक्यार एक देवसार आहा म्हणटालो खंय आज कोणी सांत आल्यार म्हणटा आसलो पाक्यार ना तो खंय आहा आज व्हडलो देवसार घरा भितर आयिल्लो खंयचो जो आमकां मेळयता वा आमची कुटुंबां वा आमचे संबंध तुटयता मोबायल खंडीत आज मोबायला पळोवन एक हांवें सांगचें न्ही देर वॉज 1 person 1 child दिसाक 11 वरां आनी ताची स्थिती घालें जाल्यार शी इज सेइंग म्हाका जिवंक गुर्तू नाका आतां भियेतात आवय बापूय That is the situation state. दिसाची 11 वरां तूं तशेंच आसाय आनी एक भुरगें This is the situation. The bondages are आमी केअरफुल ना देखून सांत पेद्रो म्हणटा न्ही 1 Peter 5:8 जागी जाया जागृत रावा सैतान गोरोस घालच्या सिंहां बरी तो गोरोस घालता पण एक्चुअली सैतान गोरोस घालता मात्र ती गोंगचे पेटे घाले म्हणटात खंय आनी गोरोस घालचे बेस्तावचे मात पूण तूं भियेल्यार गेलो बट एक्चुअली तो आमकां पळोवन भियेता कोण क्रिस्तंवां आसात कोण जेजू थंयची येतात कोण पदवी वापरतात कोण नेंगी तें आर्मर म्हळ्यार घालें सगळे रक्षा कवच घेवन आसात तांकां पळोवन ही डजंट स्टँड ही कॅनॉट स्टँड ऑथेंटीक क्रिश्चन्स कोण तसलीं क्रिस्तंवां आसा तांकां पळोवन तो धांवता पूण आमकां बेस्तावंक येता बेस्तावंक म्हळ्यार ताका काम तें सो तो गोरोस घालच्या सिंहां मरीत पूण ताच्या गोरोस घालतना भियेचें म्हणना आमी आमची पदवी वापरल्यार घट्ट जेजू घट्ट जर नासल्यार आनी ती रक्षा कवच नेसल्यार ती कॅनॉट टच ताका आपडूंक जायना पूण आमी इन्सिडेंट दिल्यार सोडना तो देखून एक आमची पातकां आनी एक हांवें म्हळें सेक्शुअल सेन्स तिसरें आनी एक हें गरजेचें तिसरें खंयचें कोताय तिसरें बें आसल्यार मस्त तरांचें बें आसा खंय आस सैतान कोणें म्हणलें हांव पडटा गेल्लो हांव चिंता भाव एलियासानी रायिल्ले ते अनबाउंड मिनिस्ट्री म्हणून तांणी एक उतर आमकां सांगलें आज आमी क्रिस्तंवां आमकां इतली पदवी आहा जेजू आसा जिवन जेजू आमचें तें आसतना आमी सैतानाक भियेचें म्हणना पूण आमी भियेल्यार 2 संगतींक भियेचें गे खंयचें कोताय एक भियाक आमी भियेचें भियेल्यार गेलोय कोरोनाच्या वेळार जायतीं जाणां मेलीं पिडेन न्ही सो देखून बी केअरफूल ऑफ युअर फियर्स सोदून काडा हें बें कशें रिगलें केदळा फर्स्ट मुवमेंट केदळा तूं भियेलोय जावं काळोखाक जावं मनजतीक जावं मनशांक तुजें तें बें आसा गे इनवायट जीजस जेजू गा पळय त्या बियांच्या घडयाक जेजूक व्हर and walk through Jesus. जेजूस समय वोस त्या भियेल्या घडयांक वोस आनी जेजूच्या नांवान मागणें कर बें पयस कर बें गल्ल्यांक बक्षी कम आउट बियात हांव भायर येवये देखून भियेल्यार एक बियाक आमी भियोवचें आनी एक आमी भियेचें हांकार आयलो जाल्यार गेलो देखून पेद्रूक तशेंच जालें जेजूचेर आसली ती इश्ट कोणाचेर गेली डिपेंडन्स ऑन सेल्फ नो देवाचेर पातयेवन आमी आमचें मिसांव काम
आणि दिसपडते आमी जियेचे देवाचेर वंदोवन देखून ऑलवेज एक्नॉलेज गॉड. आज कितेंय आमी केलां जाल्यार बरें जालां आनी आमी सांगिचे देवाच्या कृपेन जालां. आज पाड जालें जाल्यार जेजू कडेन पुरो जेजू दिव सैतना कितें दिनाका तूं हें केलां म्हण नाका नेवर. देखून एक आंकार आनी एक भे दोनी पयस करा 3 जालें. चवथें आनी एक जावन आसा शिराप कर्सस. हाच्या विशयान भोवशा फाल्यां आमी पळया की आमी शिरापान जीन मस्त जाणां आसात. थोडी तांचेरच शिराप घालतात आनी थोडी हेरांनी शिराप घाल्लो तो एक्स्ट्रा कान घेवचो तोय कान घेवन जियोवचें आनी खंयचो खंयचो शिराप कान घेवन जियोवचें. पूण जेजू थंय सगळो शिराप ताणें काडल्यात. गलेशियन्स चॅप्टर 3:13 न्ही गे आमचे खातीर शिरापलेलो जाल्लो जेजू आमकां नियमशास्त्राच्या सकळ शिरापांतली सुटका जोडून दिल्या. सकळ देखून खंयचेंय उतर आज पोरण्या सोल्लांतलें तें संपूर्ण न्ही जेजू थंय संपूर्ण जालां. डोंट लूक एट जीजस फ्रॉम ओल्ड टेस्टमेंट ग्लास. जेजून म्हळें न्ही नवो वायन पोरण्या चिलांनी नवो वायन तो नवो वायन. जेजून दिल्ली शिकोवन जेजून कितें केलां खंयचेंय तुका जेजू थंय व्हरना से नो म्हाका नाका म्हाका जेजू पुरो. आनी जेजू थंय आसल्यार हे बंद पसंतले आमी भायर येवे सैतनाक इडेंच ना. पूण ताका इडें दिलां ताका बागलां उक्तें केलां जाल्यार दांपीचें पुरा बागलां सवयो आनी घालें सेक्शुअल सेन्स. तिसरें आमी म्हळें म्हणजे प्रायड ऑर फियर दोनी बे. चवथें शिराप लास्ट निमाणें. आनी एक जावन आसा ओकल्ट प्रॅक्टिसीस. ओकल्ट म्हळ्यार घालें म्हळ्यार देवाच्या संबंदांत आसून तुवें तुज्या जिवितांत हर एक समस्यांक तुवें एक कालें समस्यांक पर्याय सोदिचे. बट यू लूक फॉर सोल्युशन आउटसायड द रिलेशनशीप ऑफ गॉड. देवाच्या संबंधा भायर वचून तूं परिहार सोदताय. दॅट्स रॉंग. तें आमकां ना क्रिस्तवांक ना. देवाच्या संबंधा भायर ओकल्ट इज दॅट. ओकल्ट म्हळ्यार तातूंत मस्तू संगती आहात. तातूंत पितीसपण आसा सॉर्सरी आनी आत्म्याचो आदार कान घेवचो मस्तू तरांचें. फाल्यां आमी उलोवया ह्या विशयार. एंड अचेतान भायर येवंक वाट आसा वी वील लर्न. फाल्यां आमी शिकया आनी फाल्यांगी परवां आराधनांत आमी मागया. वी आर प्रेयिंग. आज तुमकां खाली हे विशय हांवें सांगले वी आर इन क्रायस्ट. सुमयान आमकां पदवी दिल्या अधिकार दिला. सुमया थंय आसल्यार ना पूण हो सैतान आमकां सोडना. देखून थोडे पडी आमीच बागलां उक्तें केल्यार ताका एंट्री तो खंडीत भितर येता. देखून थोडे आमी बंद पासय येवचें चान्स आसा. एक घडी आमचे दोळे आमी दंप्या. लेट्स क्लोज. आमी मिसाच्या बलिदानाक आतां मुखार सरता. आमचे कडेन सुमी उलयला ह्या घडये तो सुमी आमकां सक्रिपिसान आतां मेळोवंक येता. ह्या बलिदानान आमकां सुमी भेटोवया. जे कितें आमचे थंय आज सुमयान आमकां कळीत केलां आमच्या मतीक हाडलां उजवाड आमकां हाडून दिला सगळें ताका भेटोवन ताची कृपा आमी मागया. तसोच सुमी आमकां चलोवन व्हरूं आनी ह्या 3 दिसांनी ह्या रितीरेंत जायतें जें कितें तो करूंक आशेता आमचे थंय तो करूं. आमकां बेसांव दिवं सुटका दिवं आशिर्वादीत करूं. हे मागणी हांव करतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.